अमित शहान गोयच्या बीजेपीच्या कोर टीमीची लोकसभेचे इलेक्शनाचेर मुंबई बसका घेतली। मुख्यमंत्री पर्रीकार, खासदार सावयकार, तेंडुलकर, पार्सेकार, आल्लेकार आणि बाकीचे कांय जाण आशिल्ले। गोयची राजकीय परिस्थिती, पक्षाची तयारी, कितें कितें गजाली करपाच्यो ताचेर शहा उलयलो। गोयच्या मायनिंगाचो विशय आयलो। सरकार कितें तें करतलो म्हणून सांगून शहान विशय खंय तितल्यार सोपयलो। 70तल्या सुर्लाची बार्रां बंद करपाची लोकांची तयारी। गांवच्या खासा ग्रामसभेन गांवांतली बार्रां बंद करपाचो थाराव आयतारा बहुमतान पास केलो। पुराय पुलीस बंदोबस्तांत ग्रामसभा जाली। ग्रामसभेक लोक आनी बारवाल्यांं मदीं बाचाबाची बरीच जाली। निमाणे 199 मतांनी ग्रामसभेन थाराव पास केलो। प्रताप सिंह राणे म्हणटा टुरिस्टांचो उपद्रव जाता, सुर्ला पुलीस स्टेशन जाय। की ताका घालू नाका म्हणून आमच्या घराची परिस्थिती सगळ्या गावात खबर आसा। कसो आमचो बापू येवन आमकां एक दीस अभ्यास करून तेणी सांगना। ताका कितल्या फावटी गांव तेंच्या दारां वचून सांगलें की ताका बाबा सोरो दिवं नाका। हे विचारता आमकां आमी ताका आपयतात काय म्हणून आपयतात। तुमी आपयनात, तुमी आमची परिस्थिती पळोवन तरी हे करात न्हू। फाल्यां आमचो बापूय पिता, फाल्यां म्हाजो भाव बी येतलो, म्हणजे आमचे पुरे घर सोंपताले असल्याने। गांवांतली कितली घरां सोंपलेली आहा पळोवन तांची भुरगीं अनाथ जालेली आहा। आनी कितले फुडें अशें जावचें ना म्हणून काय गॅरंटी आसा? फाटल्या मंगळाची म्हाजी बाय फाटल्यान बसयली मोटरसायकलीन म्हाजो चेडो फुडें बसला। 10-15 जाण हांगा नाचता तांच्या बारा समोर आमकां फुडें जावं दिनात ते। 2-3 बायलां माथ्यार सामान घेवन येतात। आमच्याच गांवांत आसा हांगाची बायलां, तांकां सायड दिनात ते। 10-15 जाण हांव एकटो कितें करतलो तेंचे? हे बरी करूंक जाय आसले आनी ही जबाबदारी घेतलो कोण? अशे इन्सिडंट कितले तरी सगळ्या कोणाक ना कोणाक तरी ह्या गांवांत जाल्ले आसा इन्सिडंट। आनी आमकां हो दारू मुक्त गांव जायो। आमकां जर ह्या गांवांत आमच्या भुरग्यांचें भविश्य जर फुडें बरें ह्यो निर्णया खातीर बारवाले धंदेकार आहा पळय तेंच्यांनी सुद्दां हेका सपोर्ट दिवपाचो अशें म्हाजें मत दिसता। गांव एक तर ह्या बारा खातीर हे 10-15 खेळांनी पाड जाल्लो आसा। लोक सगळे आमकां आतां सगळे जाण आमकां ओपनली आमकां सांगता आमी जाय जाल्यार येता तुमच्या बरोबर येता, पूण हे बरं आमचें गांव सुदारतले अशें म्हणटा। आनी हे विशयाक लागून खूब मोठो इश्यू जावपाचो आसा। लोकांचो कितें मत आसा तें आयकून घेतलें। दोनूय पार्टी वचून आमी तेंचें मत आयकून घेतलें। तेजेर आमी खूब चर्चा केली आनी हो विशय आमी सरकारा कडेन धाडले आनी तेजेर कितें मुद्दो निर्माण जाता सगळे आमी सुद्दां असल्यांक सांगता। इतले मजगती सुर्ला एक पुलीस आउटपोस्ट जाय म्हूण थळावो आमदार प्रताप सिंह राणेन विधानसभेत मागणी केली। My constituency, which goes right over the Ghats and very close to Belgaum and Karnataka, requires a police station because a lot of these people from Karnataka and other parts come there and create a shindy. They create law and order problem because there they come and drink. Drinks are available, of course it's a part of Goa, but it's above the Ghats. The place is known as Surla. So we need a police station over there. So kindly see whether it is possible to have an outpost right at Surla, Sattari. It is about 26 miles from Belgaum. Very close. Bureau Report, Prudent. Give a commercial break.